आम्ही पक्षातर्फे माननीय राज्यपालाक आमचो एक मेमोरंडम दिल्लो आसा आणि ताजे कडेन काही गोष्टी आम्ही डिस्कसूय केल्ल्यो आसा आणि ताकाय काही गोष्टींचे भरपूर ज्ञान आसा आणि ताणें आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा की ताजे ऑफिसातर्फे जे कितें गोष्टी करू शकतलो केंद्र सरकाराच्या मार्फत राज्य सरकाराच्या मार्फत ते आपण सगळे प्रयत्न करतलो कारण म्हादई ही आमची जीवनदायी आसा हे ताकाय खबर आसा कारण ताणें राज्यपाल म्हणून सुत्रां हातीन घेतल्यानंतर गोंयभर ताणें प्रवास केल्लो आसा आणि ताका गोंयचे वेगळे वेगळे प्रश्न वैयक्तीक खबर आसा त्या खातीर ताजी सिरियसनेस माननीय राज्यपालाकूय खबर आसा म्हणूनच ताणें आमकां एक आश्वासन दिल्लेलें आसा की आपूण वैयक्तीक ह्या गोष्टीचेर लक्ष घालून जाता तितके बेगीन हो प्रश्न सुटावो करपाक प्रयत्न करतो। आता पण जायना जाल्यार तुम्ही मोठे आंदोलन वयतले करचेच पडटलें कारण आंदोलन केल्या शिवाय हाका पर्याय ना कारण गोंयचे आमी काल सुद्दां एक आंदोलनाची काल सुरवात कित्याक केली की हे तर सगळे आमी ताका म्हणटा की गोंयची आवय समान म्हादई तर आमी वाचयतले तिका वाचप म्हणजे गोंय वाचप वास्तुस्थिती अशी आसा की तिका जर आमी वाचूंक शकले ना जाल्यार गोंय आमचें काबार जावंक शकता। सीएम कित्याक इतलो लूज वागता कित्याक दिसता कालूय आमी म्हटलां की प्रत्येकाक आज आपले पॉलिटिकल गेन आमी म्हणटा की ताका आपली खुर्ची प्रिय आसा म्हणून म्हाका दिसता ताणें हें सगळें लायटली घेतलां कारण केंद्र सरकार भारतीय जनता पक्षाचें राज्य सरकार भारतीय जनता पक्षाचें आनी त्या चीफ मिनिस्टराक आपल्या चीफ मिनिस्टराक कन्सर्न करिनासतना येदें व्हडलें डिसिजन म्हाका दिसता केंद्र सरकार घेवंक शकना म्हणजेच की खुद्द चीफ मिनिस्टराक गोंयच्या एक खबर आसलें हें स्पश्ट जाता। गव्हर्नराक मेळ्ळें आमच्या गोंयच्या सगळ्यात मुख्य इशू म्हणजे म्हादय खातीर म्हादयचेर आमी काल एक प्रोटेस्ट रॅली काडली आणि ताजेर आज आमचे ऑफिशियल मेमोरंडम दिवपाक गव्हर्नर आमकां गेल्ले गव्हर्नर आमी एक्सप्लेन केलें गोंयचो रास कसो जातलो तो आणि गव्हर्नरान आमकां उतर दिलां की हो इशू फक्त उदकाचो किंवा झाडांक बी उदक मेळटा ताजी की हो एक एनवायरमेंटल इशू आसा आणि वेस्टर्न घाट्साच्या बी इशूआचेर ताका लिंक आसा म्हणून ताका लागून आमी तांकां सांगलां की अशें लिंक करून हे सगळे जो हो प्रॉब्लेम केदो मोठो तो गव्हर्मेंटाक आनी केंद्रीय दोन्ही स्टेट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक करचो हाजे खातीर तांणी प्रयत्न करचो असो आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो। समीर सीएम should resign if he is not able to solve this issue. 100% गोंय तर आमचो सांबाळूंक शकना चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज अ हेड ऑफ अ स्टेट न्ही ताणें सगळी गोंयची जबाबदारी ताजेर आसता गोंयाक तर तो नाही दिवंक शकना जाल्यार त्या राज्याचो मुख्यमंत्री ताणी देवप तो तर स्टेटीक तर न्याय दिवंक शकना हेड ऑफ अ स्टेट तर आपल्या स्टेटीक तर जस्टीस दिवंक शकना ताणें ते पदावल्यान देवप। सुभाष फळदेसाय तरी म्हणटा की ताका फरक काय पडना म्हणून तातूंत दोन गोष्टी आसात एक म्हणल्यार इट इज अ पॉलिटिकल आन्सर द सेकंड थिंग इज दॅट ही इज टोटली अनअवेअर अँड इग्नोरंट अबाउट द होल थिंग दे आर द ओनली टू थिंग्स दॅट वी कॅन कन्क्लूड आख्या गोंय बरें पळय आसा ते सगळे लोक म्हणटात की आमकां त्रास जातले म्हणून सुभाष फळदेसाय सिंग फरक पडना आय डोंट नो वॉट ही इज ट्रायंग टू 1 minute I heard that reply he must understand that he is a cabinet minister and he is not part of his constituency he is responsible for entire Goa and therefore he should first study his responsibility as a cabinet minister and because he was there and he continues to be a cabinet minister by saying this part of Goa does not affect him that means he does not know his cabinet the chief minister should take serious view of पहिली गोष्ट हांव सांगपाक सोदतां की सुभाष फळदेसायक म्हाका दिसता गोंयचे सगळी गोष्टी खबर ना त्या खातीर म्हाका दिसता ही डजंट डिजर्व टू बी अ कॅबिनेट मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट सी म्हादयेचो जो इश्यू आसा पळय उगेम रिवर आसा जी आमची ती उगेम रिवराचो जे आज आमचे सेलावली डॅम आसा पळय ते सगळे त्या रिवरीचेर डिपेंड आसा तेजेय वॉटर लेवल देवंक शकता सो ताजे तर वॉटर लेवल देवंक शकता जाल्यार सुभाष फळदेसायन एक विचार करपाक जाय की ते सेलावली डॉमाचें उदक जें आसा पळय तें त्या वाठारांत लोकांक पावता पूण ही ताका म्हायती ना ही जर ताका म्हायती ना ताणी देंवचो चीफ आमचो मिनिस्टर म्हणून ताणी देंवचो आनी चीफ मिनिस्टर ताका काडून उडोवचो कारण येदो व्हडलो इश्यू इतको सिरियस इश्यू तूं आज लायटली घेता तुका फक्त एक मतदारसंघाचे पुरतो तूं मिनिस्टर तूं गोंयचो मिनिस्टर आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे ताका खबरूच ना
की ताजे जे उगेम रिव्हराचे उगेम जी रिव्हर आसा ताच्या नंतर आमचे सेलावली डॅम ताजेर डिपेंड आसा ते ताजें उदक सगळें त्या एरियान पावता मागीर ताका हें खबर ना कितें उलोवंक सोदता तर तो मागीर ताका खुर्ची सांबाळपाक जाय कारण ह्या दिसांनी गजाली चल्ल्या न्ही की कोणाची तरी मंत्रीपदां वयतली म्हणून दुसऱ्यांक कोणाक एकोमोडेट करपाक तातूंतलो तो एक आसूं शकता तो ताका दिता की आपली खुर्ची सांबाळपाक तो स्टेटमेंट करता